Page number 7, A15. Muncha khatir, muncha modlo, modya devani vorlolo, vidor sardaya nigamto, nama nama demunyarya, voi bol moi ma vodya deva, nama nama demunyarya. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज सगळे जे याज्ञिक आसात तांचो पात्रोण जावन आसा भाग्यवंत जुआंव बातिस्ता मारी वियानी. सादो एक भुरगो जाच्या काळजांत देवाचो मोग आसलेलो म्हणून ताका पाद्री जावंक जाय आसलेलो. शिकप नासलेलें ताका, पूण ताका ताच्या पादवीकरान सगळ्या प्रोफेसरांक सांगलें ताका तें जायना, पूण ताची देख एकदम बरी, तो बरो पाद्री जातलो आनी ताका लागून ताका पाद्री केलो. आनी एका धाकटुल्या गांवांत आज म्हणटा पळय लिओन्स पळय आसा फ्रांसाक, थंयचो धाडलो. लोक थंयचोर सादो, सगळे शेतकारी, पूण तांचे मदें थोडे गूण बरे नासलेले. ती सगळो गोत पियेतालीं, नाचतालीं आनी मोजा मारतालीं. इगोर्जेन बिलकूल वचनासलेली. तो थंयसर गेल्या उपरांत ताणें सगळे पळय दुयेंत आसात, गरीब आसात तांचो परामर्श केलो आनी तांकां बरें जावंक लागलें, पेकोणी मेळोंक लागली. आनी हे भाशेन सगळो लोक मागीर इगोर्जेंत आयलो. पूण तो बरो मनीस आसलेलो, पूण तांची पातकां तो आपणाचेर घेवन तांचे पासत पिराचेत कोत्तालो. हाका लागून ताणें कितल्याशा लोकांक बरीं केली थंयसर कुमसारांतल्यान. आनी तो 14 ती 19 वरां थंयसर बसतालो. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी नासलेली, व्हडलें कांय नासलेलें. जेन्ना खूब गरम आसतालें तेन्ना थंयसर बसून आसतालो तो, आनी जेन्ना थंडी पडटाली थंयसरूच आसतालो तो. इतलें ताणें लोकां पासत केलें आनी ताचेशी हजारांनी लोक येवंक लागलो. पूण तो कितें म्हणटालो जाणाय, जे कोण पवित्र आत्म्याचें आयकतात तांकां सगळें दिसता. ह्या कारणाक लागून देव साद्या लोकांक जाणवायेन बोधता आनी जाणार पळय आसात तांकां तें समजत ना. आनी ताणें आपलें जिवीत हे भाशेन देवा बरोबर सारलें म्हणून सायबीण मांयचो तो एकदम मोग करी. सगळो गोत तो कोंत घेवन आसतालो, रोजार करीत आसतालो. सायबीण मांय ताका राखताली आनी सांबाळटाली आनी ताचे मदें देवाचे गूण, जेजूचे गूण वाडयताली. ताका कोण थंयसर आसलो की ना, रोखडेंच ताच्या काळजान कितें चलता तें ताका दिसतालें. ताणें जी पातकां आजून कबूल करूंक ना ती तो तांकां दाखयतालो, तांकां सांगतालो हें तुवें करूंक नाय म्हणून, आनी ते मागीर तें पातक कबूल करतालीं. तितलेंच न्हय, ताच्या मागण्यांतल्यान लोकांक पिकोवणी मेवताली. हें सगळें कित्याक घडलें? कित्याक ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. जेजूचो तो आत्यार जालो. आनी जीं पळय गरीब भुरगीं आसलेलीं, अनाथ कशीं, तांकां कोणूच नासलेलो, ताणें एक ला प्रोविदांस म्हणून एक धर्मशाळा कशी स्टार्ट केली. आनी मागीर हे सगळें एक इस्कॉल कशें जालें आनी इस्कॉलां
युरोपाक पळय जाली ती हाचेर आदारून म्हणून हितून घडोवन आयली. सादो आसलेलो खरो, पूण ताच्या वावराक लागून ताका मान दिलो, ताका कॅनॉन केलो लिओनाचो, आनी लिजन ऑफ ऑनर म्हणून ताका एक नायटहूड म्हणून दिलें, एक पदवी कशी दिली. पूण ताका तें बिलकूल आवडलें ना. तो म्हणूंक लागलो, हांव ह्या पासत जियेना, हांव फकत देवा पासत जियेतां. देंवचां ताका सोडिनासलो. तर आमच्या चिंतनांनी कसलीं चिंतनां येतात? देवाची, आपलेपणाची, देंवचाराची. ती तो रोखडोच ताका कळटालें आनी तो रोखडोच तें सगळें जेजूक सांगून तातूंतलो भायर सरतालो. तो ताणें आनी एक कितें सांगून दवरलेलें आसा आमकां, तें आमी मनांत दवरया. ज्यो वस्तू आमी देवाक भेटयना त्यो सगळ्यो व्यर्थ जातात, म्हणजे निश्फळ जाता. ताका लागून जें आमी कितें कोत्ता तितलेंय आमी सकाळी सान देवाक भेटयत रावंक जाय. आमच्या पातकांची दूख दवरया, कित्याक आमी हें सगळें आयकोता खरें, पूण कितलें म्हणून आमच्या काळजांत दवरता आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता तें म्हत्वाचें. आनी ताणें कितें सांगलां जाणां, आमी तर आमच्या पातकां पासत पिराचीत करिना आनी तें पोत्तून रिस्टोर करिना, म्हणजे तें पोत्तून दिना. चोरलें जाल्यार तें पोत्तून दिवंक जाय. तें तो दिना जाल्यार तें पातक आमचें सवें उरता. गाय सोवले जाल्यार ताका मागीर आमी बरें उतर दिवंक जाय. कुंसाराक गेले जालें ना, आमी आजुनूय ताचे विरुद्ध आसा, तें चलचें ना अशें म्हणून सांगलां. ताका लागून ही कृपा आमकां मेळच्याक भाग्यवंत जॉन मेरी वियानी हाचे कडेन मागया आनी आमची काळजां दारूण आसात ती अदीक आनी अदीक मोगाळ करून म्हणून सगळीं जाणां हात जोडून देवाचे बोगसणे मागया आनी एकामेकाचे. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या दोयाळ बापा, बागयोन जुआ मारिया व्यानेक तुवें बऱ्या गोवळ्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशें परतून हाडूंक आनी तुजे पोरचेक सर्गींचे वाटेन चलोवंक व्हरूंक सोशणीकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमच्या यादनीक जेजू सारके बरे गोवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरमियासाक अशें पावलें. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यांत तीं सगलीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे दुखीक ओकोत ना आनी तुजो गाय पेकपाचो न्हय. तुका सगल्यांनी सोडला, तुज्या गायाक ओकोत ना. तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले, ते तुजी खबर घेनात. कित्याक दुस्मान दुस्मानांक करता तशें हांवें तुका मार दिला. तुका बरीच कास लायली, कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव मेजूंक लेगूंक जायनात तितलीं तुजीं पातकां. तर तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक ओकोत ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून तुजीं पातकां हिसपा भायलीं देखून हें सगलें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां हांव जाकोबाचें तोंबू नव्यान उबें करतलों आनी ताच्या घोराची दया करतलों. आपल्याच गोठाणाचेर शार नव्यान बांदून येतोलें आनी राजवाडो आसलो तसो आपल्याच जाग्यार नव्यान उबो जातलो. ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं दिनवासनेचीं गितां आनी कुशालकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलों आनी तीं आनीक देंवोचो ना. तांकां मान दितलों किकोंत कोचो ना. आदीं आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पुतधुवो आसतल्यो. तांचें मोंडोल म्हजे मुखार तीर उत्तोलें. तुमकां दुमाळो दितात तितल्यांकूय हांव दुमाळो दितलों. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो तांचो अधिपती जातलो. हांव ताका लागीं हाडटलों आनी तो म्हजेशीं येतलो. नाजाल्यार आपलो जीव संकटांत घालूंक म्हजेशीं लागीं सरूंक कोणाक तांकोत? अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातोल्यात म्हजी पोरसां आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर शियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. म्हणुया, सर्वेस्पर शियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. म्हणुया, सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो
आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रिथिवीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले आदार नासतल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्याची बेपरवा कोचचो ना जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो जोल्मुची आसा ते नवे पिणकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगांच्या युगांत हें सगळें बरयलोलें आसूं दी आपल्या उंच पवित्र ठिकाणां तावन सर्वेस्परान ओडोव घालो स्वर्गांत तावन प्रिथुमेचेर ताणें दोयाल नदर घाली कोयद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्माण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली सोबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तुज्या सेवकांच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जियोंक मेळटलें आनी तांची संसद सदांकाल तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्यामध्ये ताची स्तुती करचे पासत देसा देसांचो आनी राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचें वंदन करतलो सोबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो उद्गार गुरुजी तूं देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसोर जेजून शिश्यांक ओड्यार सोडूंक आनी आपणा आदीं पेली तोडी वचूंक लायलें लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो 3 सांज जातोच आपूण एकलोच थंय आसलो पूण ओडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हणून समजून भियेले आनी भियोन ताणें बोब मारली पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें धीर धरात हांव तो भिवू नाकात पेद्रून परती पाडून म्हणलें सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशी ये सो कर जेजून म्हणलें ये तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवन जेजू सरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हणलें सायबा म्हाका वाटाय आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें ओळख्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसोर वारें थांबलें ओड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सरपुटून म्हणलें खरेपणी
देवाचो पूत तूं. आनी पयली थोडी बावतोच ते जेनाझरेत मुल्कांत गेले. त्या गांवांच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडले आनी सोमेस वायटकारांक ताचे सोरशीं हाडून ताच्या आंगोस्त्रांचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलेलो तितलोय सारकी बरी जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, हें सदांच आमी मनांत दवरया. धीर दवरात. हांव तो, भिवू नाकात. जेजू हुंयसर आसा, सगल्याक आसा. आमकां घोडेक भितर आमच्या मनांत कितें आहा ताका लागून लोकांक पळयतना आमी ते भाशेन पळयता, पूण ती खरी कशीं आसात ती आमी पळयना. तांचो अणभव आमच्या मदें आहा, तो अणभव आमकां ती कोण पळय ती पळोवंक अशें म्हण तूं एक इमाज मारता आनी त्या प्रमाणे आमी तांचे बरोबर उलयता कोत्ता. पूण ती बदललेली आसा. ती न्हय जी आमी समजता पळय ती. ओ केन्नाय दुसरें जाता. आमी बरे भाशेन वेता, पूण तांचे मदें कितें वेगळेंच आसा आनी ती आमकां नाका जाल्लें करूंक लागतात. हें अशें घडटा न्हय. हें कित्याक लागून घडटा? कित्याक हें जेजूचें जिवीत न्हय. जेजू आमचें सवें ना. कित्याक जेजू आमचें सवें आसत तर आमी सदांच बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयतले हांव आनी कोत्तले हांव आनी उलयतले हांव. आनी दुसरी तेच भाशेन. आतां हें घडच्याक आमकां जेजू आपल्या जिवितांत दाखयता. हें सदांच आमी दवरया मनांत. रात जाली की ना तो वेळ काडटा आनी बापा इश्शी आपलो वेळ सारता. कोण तो? देवाचो पूत. पूण आमच्या मनशा संबंद आयलेलो आसा. हे मनशा सैम आमकां दामून दवरता. देवपण आमच्याय मदें आसा. देवाची इमाज आमच्याय सवें आसा. पूण हें सगळें दामून दवरना जावच्याक आमी भितरले आहा पळय तितलें जेजू सरशीं देवा सरशीं दवरूंक जाय. आतां हें मनांत दवरया. जेजू आमचे भितर आसा न्हय, तो ताकाय तोच वेळ आमी आमच्या कुडींत दिवंक जाय. रात जाली की ना जेजू आमचे सवें आपल्या बापाय बरोबर रावंक आवडटा. तर आमी हो वेळ जेजूक दिलो की ना जेजू आमचे सरशीं बापाय कडेन वेळ सादतलो आनी आमकां आपले गोठायेन बसतलो. आनी हाणेन सांगलां न्हय जॉन मारी वियानीन, जे कोण पवित्र आत्म्याचें आयकतात तांकां सगलें दिसता. ते जाणवायेन बगतात आनी देवाचे कर्तुबां ती आपल्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखयतात. हें ताणें सांगलां आमकां. तर हें आमी मनांत दवरया. दुसरें म्हणजे जेजू इतलो पवित्र की ताच्या आंगोस्त्रांचे देगेक पर्यंत हात लायत जाल्यार ती आपलो बावार्थ परगडटात. बावार्थान ती ताका हात लायतात. कोण तो? देवाचो पूत म्हणून. आतां आमचे मदें जेन्ना बरीं विस्मितां घडटा, तो कितें बरें जाता तेन्ना आमी समजोंक फावना की आमी कोत्ता म्हणून, पूण ताका लागून तें जाता. आनी हें आमी सदांच मनांत दवरया. चड करून पाद्रींनी. पाद्री सरशीं इतलो लोक येता, कुमसाराक येता, बेसांव घेवंक येता, मरणाच्या वेळार, बावतिस्माच्या वेळार, काजाराच्या वेळार. हें सगळें कोण कोत्ता? पाद्री न्हय, पूण जेजू जो ताचे मदें जियेता तो तें सगळें कोत्ता. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन जियोंक लागता तेन्ना खरेपणी दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण फावो जाता. जॉन मारिया वियानी भाशेन आमचें जिवीत सगळ्यांचें जावंक आमी सदांच ताका आजीर जावया. आतां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी आजीर जावया. आमचे सुरशीं आसा तितलें ताचेर आमी कुडींतलें मनांतलें ओतम्यांतलें ताचे सुरशीं दवरलें
की तो तें घेवन आमचें वायट आहा तें काडटलो, बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो आनी आमचें सगळें आपलें बरेंपण भरून आमकां आपल्या सारकीं करतलो. हें देणें जें भाग्यवंत जॉन बातिस्ता मारिया वियानीन अणभवलें तें आमच्यांनूय अणभवूंक जाता, कित्याक तोच जेजू आमच्या काळजांनी जियेता. तोरये परी आमी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 36, C18. Somor pita, amchi mona somor puya, atmi korna toyar korta, kaza amchi toyar korya, yadnik da karos bedoita, ami amchi jin bedoya, Krista rogoto kornita. Sorya, Krista rogot mi vorzadle, amcia atmia gados gorya. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेव. सोर पोदेदार आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपुटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कालयेन सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉन मेरी वियानीन तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव कोत्ताय. ताच्या पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडा येता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumiacie cuducie moronami somoromta, tucie ponoci von morami porgota, tucia jenia ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिथी मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन सगळीं आमची मनांत आसा तितलीं आनी काळजांत आसा तितलीं इंतेसां जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ल्या जी आमकां कितलें बरेंपण दाखयता तांकां सगळ्या जाणांक जेजू सवें धरून आतां ताचे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका आमी आमच्या काळजांत स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Page number 73, D45. घे दोन्या म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सोर पोदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागयोन जुआ मारिया व्यानीची देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरसांक पावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें जशे भाशेन तुमी आमकां परबी दितल्यात आयज आमी तुमकां बागयोन जुआ मारिया व्यानीच्या फेस्ताची परबी तुमकां दिता ताचे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक जावया तो सदांच सायबीण मांयचो मोग कोत्तालो सगलो गोत तो मागण्यात आसतालो आनी ताणें सांत फिलोमेना हाचे कडेन सदांच विनंती करून खूब मिलाग्री तिचे वरवीं लोकांक घडटाल्यो तर आमी सांतांचे सदांची मदत घेवया आनी तुमी घेतात म्हणून हांव जाणो तर ह्या वेळार सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान धीर घेवन जेजू सवे रावंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Page number 241, U21.